नळिनी नळिनी कसं करतास ग? अब्बा शलिनी तुगेल गुर्तू कळलं मुगो. कसं म्हणतास ग नळिनी? त्या म्हणता चेन दिसतास राव. चेन दिसना तशी गुंगूर असेल केस पूर बड्डी शिकून घेतलं गो. मेगेल पुत्तान म्हाका लक्ष गटले खर्चून बंडी होऊन हाडले तेवे विमानार गो. मिगेल पूतनी सून ते हनीमून वचून आयल्या गो. ते कसं म्हणता पळय ते भाली भाली भाली. वय करेक्ट तेच गो नळिनी. म्हाकाच पळ कलपडी विसरला म्हण किती जाता तेची बाली बाली. अयो तू भाली वचून आईल गो. कशी गेल गो तुगेल विमानयान? मेगेल विमानयान काणी सांगू क न हांगा येयली. विमानयान करची पशी फुडे मेगेल पुत्तान कस तयारी म्हाका केला म्हण ते सांगता पळय आयक तू. सांगो हांवें ऐकता सांग. सुरे मेगेल पुत्तान म्हाका ब्युटी पार्लर पेटयल पळय. सकाळी हांव 9 गेलेल गो नळिनी. वापस घरा येताना कितली घंट म्हणून सांग पळया. रात्री 9 गो. असं सांगची गो नळिनी. कसली नमुन्या क्रीम आणि तोंडा थापून घोंटान 2 तवश्या कुडकी काढून दोळ्यार दवरले. अय्या मजाल्ली गो. हाता बोटाक पाया बोटाक नांगटान ताणी अशी चिपकुले काढलो गो तिने. म्हाका जी केलं कितली वर्साच्या आशिल्ली कितकी गड्डा पांगान पुरा हातपाय पुरा मागीर क्लीन कोण सोडली गोठ अशी कसं म्हणू गोत ती मात्र नाही गोनडीनी. मिगेल पळे गुंगूर आशिल्ले ते केस पूर स्ट्रेट कोण सोडली पळे. आसगो छंद दिसतस. मुखार सांग सांग. मागीरच पळे मेगेल पुत्तान म्हाका सिटी सेंटर आपोवन व्हेलें गोनडीनी. थंय वतर गो नाक म्हळ्यार आयकत के वचाल्लो. जीन्स पॅन्ट कलरा टॉप्स बेल बॉटम पॅन्ट के स्ट्रेट पॅन्ट के फॉरीन वतना मा हेंच पुरा घाल का तुवें चेन दीस का म्हणून सांगून गो घेवन दिल्ली मारेनी. वय गो छंद दिसतस. जीन्स पॅन्ट आणि टॉप A1 दिसता. थँक्स गोनळी. चंद दिसत वय त्याला आमक सांगेल नाही गोनळी. कसं कष्ट एक जीन्स घालूक. मेगेल पुत्ताल वता कशी जीन्स घेतली मग सिरका का जाल्यार कशी पूण एक सिरका न्हू हुक्क घालका जाल्यार प्राण आरायले कळ्ळे. ते मात नाही गो. ताणें एक बेल्ट घेवन दिला जिन्सार घालून बेल्ट म्हणून सांगून. हँची घालताना प्राण आरायले आनी दम बांदून वचत म्हणून बेल्ट बीन हांव घालून कळ्ळे. चंद कोण मर्चून बॅगा दोन सोडले. वय गो आमको पुरे अभ्यास ना नव्हते. घालता अभ्यास जाता. त्या वय गोनलीन तू सांगील वय. आतां पळय म्हाका चिके अभ्यास जालें हेंचे चिके आरामशें दिसता. आतां पळय घालून अभ्यास जालो म्हाका. एअरपोर्टा वतनच पळय 2-3 घंटे फुडेंची आमी वचून बशिल्ली गो. थंय वतर सांगता हो तुका थंयची काणी आयकू तू. सांग. ते आधार तिकेट दिवन एअरपोर्टा भितर पाय दवरली पळय. खंयची एक दुसरे लोक आयल्या म्हण की जाल्ली गोनळिनी. सुरेपटी वच्ची पळय हांवें विमानारी. कसो लायटिंग गो वज्रा कुट्टी कशी जगमग जगतास गो. तितली मात्र नाही सायबिणी. जलपात थंय भितरेची. हो वय गो मेगेल बामना म्हणाल गो पर्यटकून अब्बी जलपात दाखया म्हणू. त्याला नाको गो बँगलोर एअरपोर्टाक वचा म्हणटा हांव. थंय पळयत नव्हे. आनी सांग गो मुखारी सांग. ए आमगेल बॅग पुरा दित्तरस पळनळिनी. सीद सेक्युरिटी चेक वच्चा म्हणल चाललो मेगेलो म्हूण थंय गेल्ली गो. थंय वचून आमगेले हँड बॅग पुरा थंय दिल्ले आनी सायडा एक वस म्हणल म्हाका. तशें बायल मनशां विंगड आशिल्ले. आम्मा कसं नाही किरकिर करनाका न्हू त बैस का म्हूण म्हणला म्हणू. थंय भितर वतर गो म्हाका ते एक पोलिसांचे न इतलो व्हड एक दंडुशी मिशन दवरून गो सगळे आंगार अशी करतना अळकुशी मारेनी. आमकां पुरो अभ्यासच ते नवे. मागीर उरले न्ही पुरा अशे हात वयर कर म्हणले. उपर म्हणाले उपर केल्ले चेक करपाक जावन भायर येतान गो मेगेल बॅग सायडा दवरला न्हू आनी पोलीस एक मेगेल पुत्ताले उलयताच गो. कसं येशील गो तुगेल बॅगान तू पोलिसांच्यान बॅग काडून दवरूक? तस्सल कसं ने नाशिल सायबिणी. आशिल कसं गोस एक साक्ती एक बॉडी लोशन एक सानच गो पेस्का ती. अय्यो तू पेस्कात घेऊन विमानार कशाला चमकलेल गो? गोतच नळिनी. डॉक्टरान म्हाका मस्त वेळ पोट खाल दवरूनच म्हणला. ताका 2 सान एप्पल धरलेले. एप्पल म्हाका अशी चाबून खावचें जायना कळ्ळें. ताजे खातीर कट्ट करचे खातीर एक सान पेस्कात दवरलेला.
वय वे मागीर तुका ती पेस्का ती दिल्ली गी ना ऍपल कट करूक दिवची खंय पेस्कात काडले आनी डस्टबिना उडयले ते मारेव गो ते लक्ष्मीन दुबाय तुकून हाण दिलेले बॉडी लोशनच पळय समय एक हांव 4 दीस घाल्लेले ना गो नवी बाटली ते ताय काणू दोळे रगत नातले म्हणके काणू उडयले ना गो तांत कितले पोट्टा उज्जैल गोसकी म्हाका अयो वय गो बरा मिगेल पुत्ताक दुबय वतन व्हरू म्हण गो हांवें एक बाटली नणचे एक बाटली साल आनी एक बाटली किर्लू मिठा घाल्लेले पुरो दवरला गो नळिनी लिमिटच गो तश पूर भोर व्हरू जायना विमानार कळवे अयो वय गो अयो वसवतू गी म्हण म्हाका आस मुखार सांग गो ते पेस्कत आनी बॉडी लोशन डस्टबिना काणू उडयले न्हय जेन्ना सात्ती एक आशिल्ली ते मागशी दिल्ली गो म्हाका वांतली म्हूण लेखले मागीर सेक्युरिटी चेक करून तरी 1 घंटो थंय वेट केली गो मागीर आपयल कुळे विमानार गेल्लीची विमानार गो भितर वत्तान गो नळिनी एक म्हणे हळद्या धडधडय जात आशिल्लो आनी कसो खुशी गो फस्ट न्हू हांव बेशे वच्चून एक सिटार बसतरे खुशी पळो का गो तुवें तूं एक फावटी वच्चू का गो नळिनी वच्चुका गो मिगेल पुत्तालो टू नेक्स्ट वत गो हवंय आपण व्हरता म्हणला म्हाका विमाना भितर वचून बसतान गो नळिनी थंड गो पुरो सायडात कोण धोरशी येता असं कळवे भंय करता चिके मागीर गो चंद भितर वता चंद म्हळ्यार चंद चेली गो टोपेनी घालून युनिफॉर्म घालून सांग गुडे गो म्हणजे नमस्ते नमस्ते करता गो खुशी जाता कळवे मागीर गो सिटार बसलीची कळवे तेदान गो मिगेल पूत म्हणालो बेल्ट घालली वे आम्हा म्हणून अयो पुत्ता कश कळ गो बेल्ट घालली म्हण तुवें वय गो म्हाका आयकून तस जाली पळय मागीर पळयलें कसो बसू ते सिटा बेल्ट गो हांव लेखले उलटा बेल्ट घाल म्हणून हक्क कळला म्हणून मागीर कळले तांडा केले अशी सिटा बेल्ट घालका म्हणून वांतली गो तू न्हय जाल्यार धम्म बांदून वत तशिले वय गो नळिनी वांतली मागीर गो हेकाड तेकाड पळयली त्या चेली असं पळय 2 चेल्ले आशिल्ले युनिफॉर्मांनी घालून तांणी ठाक टूक कोण तेकड वच्चे हेकड वच्चे तेकड वच्चे पुरा जनान बेल्ट घाला की ना सीटा बेल्ट घालाची सीट स्ट्रेट कराची आणि नमस्ते कसकी पुरो इंग्लिशार गो टासू पुसू उलयता कसं न्ही म्हण नळिनी विमानार वतानाच पळय थोडे पुणे आमकां इंग्लीश भालका गो न्ही जाल्यार भारी कश्ट कळवे मांकडशी तोंड पळो का तांगेले ओ वय गो जाल्यार हांवय एक इंग्लीश क्लासा जॉइन जाता गो सरपी इंग्लीश येवक न्हय तितली जगतान गो नळिनी ती चंदी चेल्लीस पळय ये दोरेवन रबली मागशी एक चेल्ली रबली गो 2 जनಕ್ಕೆ उल्लोचे न्हू गो पोट्टी पासेर एक सांगू सुरू केलं गो म्हाका पोट्टा उज्जली इतली चंद चेडू म्हाका उल्लोचे येना अयो वय गो पाप गो पाप गीप काय ना नडिनी म्हाका गोत नाशिल्लें तांणी पोट्टी गिट्टी कस्सनी न्ही म्हाकशी तुकून अनाउन्समेंट जाता ताजी एक्शन तांणी कोण दाखोवची मागीर पुत्तान सांगतर मागीर म्हाका कळ्ळी त्या विशीं ओ वय वय गो नळिनी इतली जातानाच पळय ते एसी थंडसाणीक म्हाका कडकड सुजरलो कळवे ताळ्याची केक करा जावन 2 खांक येयली गो ती पोट्टी भाशेर उलयलेली चिल्ली आस पळय चंद कोण येवन कॉफी मॅम म्हणली ओके म्हणलें कसो कॅर घेतात म्हणून खुशी जाली गो कॉफी हुनी घेवन आयली 2 गोट पिल्ले की ना की सायबिणी वापास आयली ती चिल्ली आनी 200 रुपीज मॅम म्हणली वा 200 रुपीज म्हळ्यार 200 रुपये गो नळिनी खांक वचून ना तूं ओंकी सुरजात घेवन भंय केले इतले सनग्लास 200 रुपये अयो कसो गो शालिनी ये बाब्बल होटलान तोच पळय 200 रुपयेक 20 ग्लास काफी मेळटा गो व्हड चुकलो हांवें ते 200 रुपये दिवन पिवच्याक म्हाका खंय गोत आशिल्लो गो 200 रुपये म्हणून हांव धर्मा म्हूण लिखिलें तीन सांगतरी पिल्लेल कापी हुनूत का घोट अशी जाली म्हाका पिलच्या काही न्ही भायर घालच्या काही न्ही त्या विलावर जाली गो सांगी लायक जर गो मारे ती म्हाका हांव मिनी कापी घेना विमानारी हांव हांगा पिवन वता व्हड लोटान तूं तितली मात्र नाही गो नळिनी 200 रुपये कापी मात त्या गुंतास म्हाका आनी कशें नाही खावच्या जायवे म्हणून निमगितास खावच्या घेतले 1000 बिल करता कितकी ही म्हणून म्हाका टेन्शन कसं करचें
तेची माते घेऊन तशी न्हय धडेल दिक्का काय नाका म्हणलें मेगेल पूत म्हणालो मात्या बर नाका मा रिलॅक्स रिलॅक्स ब्रीद इन ब्रीद आउट म्हणलो चिके उसरू घेतर मागीर समजली पण म्हाका इतली जत्तान गो पोट्टा वळेन आयल्या म्हणके जत्तास म्हाका मात्या तेच घेतील न्हू हांवें त्यात भितर मेगेल पूत म्हणाल पडा आमा आत्ता न्ही लँड जत्ता आमी आयलीच लागीची म्हणून आई मजाली गो हेंच पण मेगेल विमाना याना काणी विमानायाना काणी सांगेल पुराला आयजल गो म्हाका हांव वतन 2 लिंबी येस पळय घेवन वत गो वय गो नळिनी पोट वळेन आयल्यार हुंच्याक 2 लिंबी येदरी आनी पोट बोम खावन वस चुक्कुनी बिनी विमानार घेवन खाव नाका मेगेल अवस्था जत तुका तुगेल विमानायाना काण ऐकून म्हाका खुशी जल गो गम्मत जल गो तुके काप कोण दिव गो न्हीची नमस्कारू काप एक नक्क सायबिणी